साद्या काळाचो चवथो आयतार ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसांवां अशीं आसात. ह्या सर तेसांवां पासत आमी सांगाता मेळोन मागया. जल्म दिवस आचरशिता ॲग्नेस लोबो घाटकोपर, आमन ॲड्रियन डिसोजा. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शर्लिन फेर्नांडीस अंधेरी, जोस सिक्वेरा कुलशेखर, पॉल लीना मार्टिस मणिपाल, शनरॉय कोयल्लो बसरूर, अनिता कोरेया उडुपी, ग्रेसी रोड्रिगस लंडन, प्रवीण सिंथिया फोटाडो मुल्की. आपल्या तेसांवां पासत मीस दितात. अनिता कोरेया, विन्सेंट डिसोजा बऱ्या भलायके पासत, शॉन डिसोजा बऱ्या भलायके पासत फोजीर, वीना व्ही फोटाडो बऱ्या भलायके पासत नजीबा अल्गानीन कुवेट. दोळ्यांची बरी भलायकी जोडच्या पासत दिया लंडन, मेजर फेलिक्स मोरास बँगलोर हाच्या तेसांवां पासत. बऱ्या भलायके पासत जेनिफर पिरेरा वाकोला, बऱ्या भलायके पासत मस्कान शेख मुंबय. आतां सरलेल्या मलगड्यां पासत मिसां पुलकत्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता शांती नोरोना कुवेट, देवादीन तेरेसा डिसोजा बँगलोर. पुलकत्रींतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन एडविन डिसोजा मसगांव, देवादीन मार्सेल आनी ॲलिस फेर्नांडीस घाटकोपर, देवादीन रिटा डिसोजा मुंबय, देवादीन मात्यास सेराओ निड्डोडी 10व्या वर्साचो वार्षिक दीस, देवादीन वल्ली डिसोजा मणिपाल 2ऱ्या वर्साचो वार्षिक दीस मरणाचो, देवादीन फिलिप नेरी पिकाडो दुबय जावन, देवादीन मोंथिना सँक्तीस डोंबिवली, देवादीन एंजेला पेरेरा वाकोला, देवादीन जुलियाना पेरेरा महिम, देवादीन रेमन डिसिल्वा बंटवाळ, देवादीन कॅथरीन डिसिल्वा, देवादीन जुली डिसिल्वा बंटवाळ, देवादीन विल्सन सेरावो, देवादीन तेरेसा डिसिल्वा कलिना, देवादीन फ्रेडरिक तोरास मेल्केर पुणे, देवादीन सेलेस्टीन फेर्नांडीस वेर्ना गोवा, देवादीन ग्लाडीस तावरो मुंबय, देवादीन रोजी डिसोजा, देवादीन जुलियट गोन्साल्वीस, देवादीन झेवियर कॉन्स्टान्सियो फेर्नांडीस, देवादीन रेमेडिया झेवियर फेर्नांडीस मरणाचो पयलो वार्षिक दिवस, देवादीन जॉन रोड्रिगस पावलीन मेटिल्डा साल्वादोर एंटनी रोड्रिगस कोलाबा, देवादीन तेरेसा डिसोजा बँगलोर, देवादीन रिटा डिसोजा मुंबय, देवादीन वल्ली डिसोजा मणिपाल, देवादीन वलेरियन आनी मॅक्सिम डिसोजा पेर्मानोरू. कुटुंबांतल्या सरलेल्या सर मलगड्यां पासत मिसिता पॉल लीना मार्टिस मणिपाल, देवादीन लुदिना मोंतेरो वालेन्सिया, देवादीन पॉल मिनेजस बळकुंजे, देवादीन ॲलिस डिसोजा हिचो मरणाचो 2रो वार्षिक दीस काणजार. कुटुंबांत सरलेल्या सर मलगड्यां पासत मिसिता शॉन डिसोजा फोजीर. कुटुंबांत सरलेल्या सर मलगड्यां पासत मिसिता सिस्टर मेरी क्लारा आनी सिस्टर मेरी तेरेसा. ह्या तेसांवां सांगता आमची तेसांवां ह्या भोव पवित्र वेदीचेर दवरून हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी भेटोवच्याक आमी तयार जावया. आज मनादीक बाप ऑल्विन पिंटो हांचो जल्म दिवस जावन आसा. देखून देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी देवाची मिसनार आशिर्वादां तांचेर ताच्या आवय बापायचेर भाऊ भयणीचेर आमी मागया. लांब आवक देव ताका फोव करून दी. चड आनी चड लोकांक देवाची सुवार्ता परगट कर. देवा ते आकर्शीत करचें भाग देव तांकां फोव करून दी म्हणून आमी आतां मागया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर A11 पेज नंबर 23. दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदाच गाता, काळजांत बीन वाजता. दरबाराच्या
जाता दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमकां एकवटायताय दैवीक तुझ्या बळा सोम्या जिवी तुला भयता दरबारांच्या सर्वेस्वरा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदां कथा काळजांत हांव दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो साद्या काळाच्या चवथ्या आयताराच्या लितुर्जींत वांटेले घेवंक येवकरिस्ताच्या मेजाबोवर एकठांय जाल्या आसता आयची लितुर्जी आमकां सोम्याचो ताळो आयकोन सोम्याक खरेपणी वळखूंक आमकां उलो दिता आयचो श्लोक किर्तन 9:4 अशें म्हणटा आज सर्वेस्परसो ताळो तुमकां आयकात जाल्यार तुमचीं काळजां धरून करिनाकात मुगाळ भावन आनी भयणीनो खंडीत जावन सबार पोटी देवाचो ताळो आमी आयकला जावं पुरो पवित्र पुस्तक वाचतना नियाळ करता आसतना मागणें म्हणटा आसतना ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना जावं पुरो थोड्यो पोटी त्या उतरांक आमी निर्लक्ष्य केल्या या आमचीं काळजां आमी धरून केल्यान त्या सरसंगतीक देवालागचें बुकसाणें आमी मागया आयच्या दिसा आमी भाग्यवंत जुझेफ नारामेसाचें स्मरण करता जावं पुरो फाटल्या साबार दिसांत हांव ह्या वर्त्या संता विशीं आमी नियाळ केल्लो आसा SVDचो चायना गेल्लो पयलो मिशनरी ताचो आपणाचो मायगांव सावन परकी देशाक वचून देवाची सुवार्ता परगट केल्ली देवाच्या राजाची ती बरी खबर ताणें परगट केल्ली आज ह्या वर्त्या संताक आमी मान करता आसतना ताचे ते बरे गूण बरेशे गूण आमचे कन घेवया आनी आमी सच्या बलिदानांत पवित्रतेन वांटो घेवच्या खातीर आमचीं पातकां आमी वळखून घेवन देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बुकसाणें आमी मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदरा देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडा अपराध ह्या पासो भगेव सदांच हांव मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदुदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट Krista kaklutke Somia kaklutke महिमा देवा कुसली आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळट तू बापाच्या भुजव्यार बसलाय
आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र संगती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुजी भजन करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्परू तुजो देव तुज्याच भाव मदलो कसो तसलो एक प्रवादी उपजयतलो. ताका तुमी आयकोंक जाय. तुवें होरेब पर्वताचेर जमाताच्या दिसा सरस्परा तुज्या देवा कडेन हिस्स विनंती केल्ली. म्हणून सरस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकोंक वा हो वडू उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलों. आनी सरस्परान म्हाका म्हळें, ती तुजे कडेन विचारतात तें सारकें. तुजे तसल्या एका प्रवाद्याक ताच्याच भावा मदलो हांव विंचतलों आनी ताच्या तोंडांत म्हजीं उतरां घालतालो. जें कितें हांव ताका फरमायतां तें तो तांकां सांगतालो. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणी पाळो दिनासतना रावत जाल्यार हांवूच ताचे कडेन लेख विचारतलों. पूण तो प्रवादी हांवें ताका फरमाय नासलेल्यो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवांच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका. येया संतोषा सर्वेस्पराक उल्हासया. आमच्या तरणाचे कडाप जावन आसल्या वाकनिया अर्गां स्तुती करून ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची गीत गावया. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका. येया सरपडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिंब्यांनी पडया. तो आमचो देव आमी ताच्या सर्वांच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो हेम. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां धारून करिनाका. आज तसो ताळो तुमकां आयकत जाल्या अरण्यांत केल्ले बरी तुमची काळजां धारून करिनाका. थंय मरिबांत आनी मासां तुमच्या पुरोजांनी म्हजी मात कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां
सा पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अवस्वर 7 वाक्य 32 तावन 35 पर्यंत. भावा भयणीनो, तुमी खंत हुस्क्या विणे आसा जाय म्हणून म्हजी अपेक्षा. लग्न जायनासलेल्या दादल्याक सोम्याच्या संगतीचो हुस्को आसता. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. पूण काजारी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपले बायलेक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता. अशें आपणा भितरच ताका 2 कुशींनी ओडलेले बरी भोगता. लग्न जायनासलेली स्त्री वा अंकवारसली सोम्याच्या संगती विशांत चिंता करता. कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जियोंक ती सोदता. पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को. आपल्या घोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता. हांव हें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता. तुमकां दांबून दवरिजे म्हूण म्हजो इरादो न्हय. तुमी लायक थरान चला जाय आनी अडकणी विणे सोम्याची सेवा करी जाय म्हणूनच म्हजी आशा. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. काळोखान झेल्ल्या लोकांक देखलो एक व्हड बुजवान. मरणाची सावळी पडलेल्या गावांत जेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. Alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोया. उपरांत ते कफरनावांत येवन पावले. साबत जातस येतस जेजू सिनागोगाक वचोन शिकोवंक लागलो. ताचे शिकोवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशां बरी तो तांकां शिकयतालो, शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनागोगान देंवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतस ताणें बोब मारली. नजरेच्या जेजू, तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेस्टावन म्हळें, तोंड धांप आनी ह्या मनशातावन भायर सर. तो देंवसार ताका पिसूड न्हू व्हडल्या दळ्यान किळंस मारीत त्या मनशातावन भायर सरलो. सुमेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले, ही एक नवीच शिकोवन अधिकारान भरलेली. देंवसरांक पर्यंत तो फर्मायता आनी ते ताचें फर्मान मानतात. तितल्यार गलिलेयाच्या आख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाच्यानो आज सांत जुजे फेर्नांडमेटचें फेस्त जावन आसा. हांगासर ताचें पिंतूर आसा. खंय आसा? ह्या कुशीक आसा न्ही. तो एक महान सांत. येसुडीचो पयलो मिशनरी चायनाक वचून
एक विशेष भाग्यवंत शांतीपणाचे जिवीत तो जियेता. ताच्या जिविताच्या काळार आनी ताच्या मरणा उपरांत जायतीं अजापां सगळ्या संवसारभर जाल्यांत. आनी ह्या वर्त्या दिसा आमचे मनादीक बाप ऑल्विन पिंटो जल्म दिवस आचरशितात. देखून ह्या संताच्या परबेचे शुभाशय आनी आशिर्वादा तुमकां मागता. तशेंच फादर ऑल्विन पिंटो हांच्या जल्मा दिवसाचे शुभाशय आमकां सगळ्यांक हांव तुमकां पाठयतां. देखून ताळयो पेटोवन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचेनो आयचो वांजेल आतां आमी नियाळ करया. सा मार्काच्या वांजेलांत पयल्या वस्वरांत 20 आनी 1 वळीर तावन आमी आयकलें. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 1 वर्स 23 and 24. तांच्या सिनेगोगान जेवसार लागलो एक मनीस असलो. सक्कडी एक पटी मोगाच्यान परतून सांगया. तांच्या सिनेगोगांत देवसार लागलेलो एक मनीस आसलो. तांच्या सिनेगोगांत. तांकां सिनेगोग आसलो मागण्याचो जागो. आमकां हो मागण्याचो जागो. ह्या मागण्याच्या जाग्यार त्या मागण्याच्या जाग्यार कोण आसलो? देवसार लागलो मनीस. आमच्या मागण्याच्या जाग्यार देवसार लागले कोणी आद गी? एकामेका पळया. ते मास्क घाल्यार दिसचे ना. देखून मास्क केल्ल्यान काण पळया. हां कोणी देवसार लागले आसात गी? ना न्ही. आमी कितें म्हणटा देवसार लागलो म्हळ्यार कालकिता कोण ना, बोब मारता कोण ना, दांत किरलिता कोण ना, केस बिसून घालता कोण ना, पारकिता कोण ना नाक्ष दाखोवन न्ही गे, जीब भायर घालता कोण ना, आनी कितें करतात? धडपडटा कोण ना, लोळटा कोण ना, अशें आमी चिंता. देखून म्हाका जेन्ना आज आमी जाणा जावया देवसार लागचें म्हळ्यार कितें म्हणून. कितें म्हणा थंयसर देवसार लागलोलो. कन्नडान कितें म्हणटात? देव्वा हिडिदवन म्हणून. देव्वा हिडिदवन म्हळ्यार आमी ताका धरचें न्ही. देवसारान आमकां धरला म्हणून देव्वा हिडिदवन, देव हिडिदवळ म्हणून. म्हळ्यार देवसार कितें करता? धरता, बांदता. ही बायंड्स. आनी तो कितें करता? कशें बांदता? सांकळींनी, जाळांनी, दोरयांनी. दोळ्यान दिसतात गी? दोळ्यान दिसना तसले ते दोरयो, सांकळी, जाळां, बंदड्यो, वनवण्यो, वडण्यो, ताळण्यो कितें आज आमी नियाळ करया. देवसार लागलो एक मनीस आसलो. खंय आसलो? सिनेगोगान. म्हणजे खंय? मागण्याच्या जाग्यार. देवसार मागणें करूं येताय? सांगा म्हाका. देवसार मागणें करूं येताय? देवाचें उतर आयकूं येताय? देवसार खंय आसा? देवसार त्या व्यक्ती थंय आसा. म्हणजे देवसार तो व्यक्ती न्ही, तो व्यक्ती देवसार न्ही. देवसारान ताका बंदड्यान दवरलां, घट्ट धरलां. पूण त्या मनशाक एक बरें मन आसलें. कितें बरें मन? देवाचें उतर आयका जाय. समियान जेजू लागीं हांवें वचूं जाय. हांवें बरें जाय जाय. देखून बऱ्या मनाचो तो व्यक्ती देखून सिनेगोगाक आयला. देवसार सिनेगोगाक येना. म्हणजे म्हजें थंय तुजें थंय कितें आसा? देवान दिल्लो आत्मा आसा, देवान दिल्लो जीव आसा, देवान दिल्लें मन आसा, काळीज आसा, कूड आसा माथ्या तावन पांया पर्यंत. देवसार ताका घट्ट धरता म्हळ्यार त्या आत्म्यांत घट्ट धरता, ताच्या मोतीन धरता, ताच्या काळजान धरता, ताच्या कुडींत माथ्या तावन पांया पर्यंत धरता. तरी तो व्यक्ती देवचारा कडेन झुजोन म्हणल्या बरी सिनेगोगाक आयला, मागण्याच्या जाग्याक आयला. देखून ताका उपरांत कितें मेळ्ळें? सुटका मेळ्ळी. देखून म्हाका आमच्या जिवितांत देवसाराचे सैतानाचे कसले बंदडी आसल्यार आमी देवाच्या जाग्याक वचा जाय. आमी देवाचें उतर आयकूं जाय. आमी आराधना करी जाय. आमी स्तुती होगळाप दी जाय. आमी देवाच्या मोगांत रावून देवान आमचे थंय आसचें तें देवसार जावनच्या बरी पळय जाय. ताळयो पेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां मुंदरशी त्या देवाचें उतर कितें म्हणटा थंयसर? जेजू पळयतस ताणें बोब मारली. जेजूक पळयत आसतना कितें केली? बोब मारली. काल केलें. किंगराट मारली. कोणें? त्या मनशान गी देवसारान. देवसार कितें करता? मोनो करता थोड्यांक. आमेन म्हणना. थोडे जाण आमेन म्हणनात. हांव पातकी म्हणनात. पाद्रापान मात म्हणा हांव पातकी सरप दिता देवाक म्हणून. थोडे फावटी मिसाच्या वेळार पातकी एकलोच कोण? पाद्राप. लोक सगळो भाग्यवंत. कित्याक? देवसार धरला तांकां. हांव पातकी म्हणनात. महिमा देवाक म्हणनात. सतमंत सांगनात. पवित्र पवित्र म्हणून सांगनात. समिया तूं म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्ही म्हूण सांगनात. कुमगार घेतल्या उपरांत वचून दिंबी घालिनात, मागणेय करिनात. बोमारचें कोणें?
कोणे देंवसरान सिनेगॉगांत येवन बसल्यार पळोवनची कोण चेडवां कशीं आहात सोबितात की चेडे कशे आसात तांणी कितें नेसल्यांत आनी कितें नेसल्यांत आनी दोळे धांपून चिंचें त्या पवित्र जाग्यार आसल्यार शांती ना तांकां समाधान ना नाका जाल्लीं चिंतना मोतींत नाका जाल्लीं पिंतोरां नाका जाल्लीं तें पोसडी चिंतना तसलींच बगणां राग हगे जिद्द पळयता तांकां सोडिना तांकां एकडी मीस जावन दी मागीर पळया हात पांय खंयच्याचेरय कंट्रोल ना बोब मारचें म्हळ्यार शांती ना समाधान ना कंट्रोल ना हात आसात हात कितें जाय तें करना जाल्यार कितें आमी म्हणटा पिडेस्त म्हणटा न्ही गे आर मारल्या ताका हात वचना आनी थोड्यांचे हात आसात तोंडाक वचनात आनी खंय वतात हात कामतात थोड्यांचे पांय केदाळे काडूं येनात ताका आमी म्हणटा पिडेस्त वय मू काळीज आसा सोमा काम करना किडनी आसा सोमा कुडींतलें मूत भायर घालना ताका आमी म्हणटा पिडेस्त त्याच रितीन मोत काम करना जाल्यार आत्मा काम करना जाल्यार काळीज काम करना जाल्यार देंवसराच्या बंदडे घाल आसा म्हणून जालें देखून बोब मारता त्या मागण्याच्या वेळार कोणाचें आयकचें आमी देवाचें आयकचें सर्म आयकचें प्रवचन आयकचें नियाळ करीत ताच्या बदला बोब मारता हो आनी बोब मारता कसली बोब म्हळ्यार नासरेताच्या जेसू नाझरेचो जेजू हा ताका बरी जाणवाय बरी आसा केवळ जेजू म्हणना नाझरेचो जेजू वाव थोडे व्हडे मोगाचें न्हू जाणवाय बरी आसता तांकां थोड्यांक म्हळ्यार इगर्जी येताना बरें वस्त्र न्हेसोन या म्हळ्यार काल म्हणटात एका पाद्र्यापान एका इगर्जीन सांगतना हांव हें आसलो त्या चेडवान शीत सांगलें फादर तुमी पळयत पुस्तक पळोवन मागणें गरजे आमकां घाल्या पळयतात आतां काल सांगचें तांकां एक चेडो मिसा वेळार भायर वचून सिगरेट ओडून आयलो पाद्र्यापान ताका म्हणें इगर्जी आयल्या सिगरेट ओडून येवन हांव येवंकूच येना आय येवंकूच सोडना तुमी म्हाका देव सरमोगाच्या न्हू सुलाबायन तूं वचना बारीक कठीण आसतात बेबदे वायट सवयेचे वायट सालीची सुलाबायन मोगाचें न्हू तांकां धांवडोवंक जायना कोणाक तांकां म्हळ्यार तांची ती आसता देंवसरांक आनी हो देंवसाराचो बाब मारता नाझरेतच्या जेजू काल म्हणटा तो तूं आमच्या कोबरेक कित्याक आयला? आमच्या गबरेक येनाका हां म्हजे मोबायल म्हणी आपण नाका हां म्हज्या रुमा म्हणी येनाका म्हजे बूक म्हणी पळय नाका म्हजें कंप्युटर म्हणी आपण नाका म्हज्या 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 संगती विशयांत म्हज्या खबरे म्हणी आयल्या पळय सांगतात की आयकलां तुजें तूं पळोवन काण घे म्हजें हांव पळोवन काण घेता कित्याक आमकां नाश करूंक आयला हां कितें जाता देवाचें उतर आयकल्यार देंवसार नास जाता देवाचें उतर आयकल्यार बरो देंवसाराचो पाडाव जाता सैतानाचो पाडाव जाता देंवसारा थंयसर रावंक जायना देखून तो म्हणटा आमकां नाश करूंक आयला की कितें आनी म्हणून वचून कितें म्हणटा देंवसार तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं कोण म्हण हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जण तूं देवाचो पवित्र जण मोगाचें न्हू देखून आमकां देवाची वळख आसल्यार पावना देवाचें आराधन केल्यार पावना आमी केवळ मिसा गेल्यार पावना कुमसार जाल्यार पावना आमचे सदांचें मागणें सकाळीं सांजेर आमोरी तेर्स केल्यार पावना ताचे की सर्तीक संगती गरज आसात जर तर ह्या देंवसराच्या सैतानाच्या मुठी भितरले आमी भायर येजे जाल्यार देखून मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत आमी देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेकाल येता सांकळी भितर येता ताच्या जाळान सांपडटा ताच्या मुठी भितर येता ताका म्हणटात पळय वशीकरण म्हणून ताच्या वशा ताच्या मुठी भितर ताच्या नियंत्रणाकाल आमी येता आनी त्या दाळाक कितें जाता मोगाचें न्हू सबार जाणांक हाडला मागण्याक आनी हांवें तांचे ते असले सबारपटी देंवसार धांवडयल्यात म्हळ्यार ताका म्हणटात इंग्लिशान वी डू द डेलिव्हरन्स एक्सरसायजां म्हणटात आनी ते गेल्या वरी कितलेशें बरेंपण जालां सबार वर्सां जावन भुरग्यांचे देणे नातल्याक हांगासर आयिल्ल्या वेळार तांकां सुटकेचें मागणें केल्या उपरांत भुरग्यांचें देणें जालां तरी भुरगीं शिकनातलीं देंवसार धांवणेचें मागणें सांगल्या उपरांत भुरगीं शिकल्यान परिक्षेन पास जाल्यान फादर सैरीकच जायना म्हणल्यार हांगासर आपणान हांगासर सुटकेचें मागणें केल्या उपरांत तरी केल्या उपरांत देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेतावन तांकां सुटका मेळ्ळ्या उपरांत सैरीक जाल्या कित्याक तरणाटी थोडी म्हणटात ना म्हाका खाजरच नाका मागीर पळोवया ती सैरीक नाका ही सैरीक नाका कित्याक जायते दुसरे बांदपास आसतात पयलें काळाना एकुडी देवाचें उतर आयकत आसतना तांचे बांदपास सगळे पयसरतात आमच्या जिवितांत कसले बांदपास आसूंक साध्य आसा देंवसार जावडयल्या उपरांत सबार जाणांची पिडा शिडा गूण जाल्या कश्ट अनवरां समस्या पयसल्यात
आनी प्रोडक्टिविटी हॅज इन्क्रीज म्हणजे उत्पादन कितें जावचें बरें पड जावचें तें चड जालां. थोड्यांच्या जाग्यार बेळ्यांचो जायना, तसल्या जाग्यार सुटकेचें मागणी केल्या उपरांत त्या जाग्यार बरें बेळें जालां. माडयार बरी पपळां जावचीं, ह्या माडार बरें नाल्ल जावचें, ह्या शेता बाटांनी बरें बेळें जावचें, ह्या कीड लागची, या कितें कितें तातूंत आपाय येवचो, या पाड जावचें, अर्द्यार अडकड येवचें, हें सगळें पयस सरल्यात. देखून सुटकेचे मागणे गरज आसा. देखून पिडा आयल्या वेळार हर एक पिडा देंवसारांत आसा म्हणून सांगचें न्ही. हर एक अडकळ या जर तर माडाक माडये कीड आयल्या तक्षण ती देंवसारांत आयल्या म्हणून ती म्हणचें न्ही. पूण देंवसाराच्या बंदडे खाली, खोटेपणाच्या सक्ते खाली जायते संगती आमच्या जिवितांत वायट जावंक साध्य आसा. थोड्या जाणांक काम मेळनातल्यांक सुटकेचे मागणें केल्या उपरांत जाणवां आयल्या, बुदवंत आयल्या, उगडास शकत आयल्या, इंटरव्यूवान पास जावन बरो फुडार आसा जाला. खंयच्या रितीन आमच्या जिवितांत देंवसाराच्या सैतानाच्या बंदडे द्वारे आमच्या जिवितांत तत्वार ह्या पिडा शिडा कश्ट अनवरां येवंक साध्य आसात, त्या विशयांत आमी नियाळ करीत. देंवसाराच्या बंदडेंतल्यान आमी भायर येसय. कित्याक आमच्या जिवितांत आमी देंवसाराच्या बंदडे खाल आमी येता? कित्याक जर तर आमी आमच्या जिवितांत संपूर्ण तरान देवाचें जावन जियेना. हाच्या पयल्या वाचपांत द्वितीय बुकांत 18व्या वसरांत 15व्या वळीर सर्वेस्पोर देव मोइजे कडेन उलयता आसतना अशें सर्वेस्पोर देव ताका सांगता. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 18 वर्स 15. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्याच भावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो, ताका तुमी आयकूंक जाय. मोगाच्यान सर्वेस्पोर देव मोइजे कडेन म्हणटा, हांव तुजो सर्वेस्पोर देव तुज्याच भावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो. कोण तो प्रवादी? मोइजे प्रवादी मुखांतर प्रवाद केलो, प्रवादी जावन आसा. देवाचो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक एक प्रवादी जावन जल्मोन तो पोरनो तेस्तामेंत रद्द कर, नवो तेस्तामेंत आसा करता. मनशां सांगता देवाचो नवो करार स्वामी जेजून स्थापन केलो. तशें म्हळ्यार पोरणे नियमशास्त्र रद्द जाला म्हणून न्ही, तो पूर्ण संपूर्ण करूंक आयलो. पूण पोरनो तेस्तामेंत, पोरनो लोकां सांगता देवान केल्लो ओपंद रद्द कर, नवो ओपंद. पोरण्या तेस्तामेंतांतलो ओपंद कसलो? थंयसर सिनाय पर्वताचेर सर्वेस्पोर देव थंयसर मोइजे लागीं उलयता आसतना थंयसर झगडावणी जाली, थंयसर घडघडो जालो, थंयसर भुंयकांपणी जाली. आनी देवान 10 उपादेश पात्रांच्या फळयांचेर मोइजेक दिले. ते घेवन येता आसतना लोक तरी देंवसाराची पुजा करनासलो, बोंब्या पुजा करनासलो. देखून त्या उज्या वरवीं थंयसर 100 जाणांचो नाश जालो. लगभग 3000 लोक थंयसर नाश जालो. पण नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना सर्वेस्पोर देव पयलेंच बसयता, जो कोण म्हज्या पुताक आनी ताच्या मुखान जाल्लो तो प्रवाद स्विकार करता तो मरचो ना. ताका देंवसारांत सैतानांत हर एका त्या बंदडींत संपूर्ण तरान सुटका आसतली. आनी मात न्ही, आमचें जिवीत सासणीक जिविता जावन तें बदलतलें, रुपांतर जातलें. समया जेजूचो संदेश सगळ्या संवसाराक प्रगट करच्या खातीर देवान विंचलो व्यक्ती जावन आसा सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन. 1870 आनी 5 इसवेंत तो सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड दैवीक शब्दाचो मेळ घडता. कित्याक खंयसर सुवार्ता प्रगट जावना, या संपूर्ण परिपूर्ण रितीन प्रगट जावना, थंयसर सुवार्ता प्रगट करच्या खातीर 1870 आनी 8 इसवेंत जुझे फर्नांडीस इटलीच्या आल्प्स पर्वताच्या त्या मुळांत जल्मलो. तो एसव्हीडी सभेक भरती जाता. सुरवेल्या भरती जाल्या पैकी तो एकलो, ताचे सांगता आनी एकलो फादर आंजर. हे 2 जाण चायनाक वतात आनी चायना वचून थंयसर सुवार्ता प्रगट करतात. आर्नॉल्ड जॉन्सन केदाळे सुवार्ता वाचतलो. विशेश जावन जुवांचो वांजेल पयला वसर पयल्या वळीर तावन 18वी वळ पर्यंत. जुवांच्या वांजेलांत पयल्या वसरांत पयल्या वळीर तावन कितें बरयलां थंयसर? वेळा काळा परवीं शब्द आसलो, शब्द देवा सवें आसलो, शब्दच देव जावन आसलो, सर वस्तू ताच्या मार्फत रचन जाल्यो, रचले खंयचीच वस्त ताचे वेळेर आयिल्ली ना. त्या सर वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. तो जीवच मनशा कळसो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता. ह्या संवसाराच्या काळोखा निमती ताका आटापूंक जालें ना. आनी उपरांत थंयसर मुंदरसून वाचल्यार थंयसर 14व्या वळीर आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. सतान आनी कुरपेन महिमेन भरलेली ताची महिमा, सतान आनी कुरपेन भरलेली ताची महिमा आमी देखली. देवाच्या एकाच पुताक सहज जाल्ली ती महिमा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सदां न्हीद मोगाच्यान ही सुवार्ता वाचून नियाळ केल्लो आर्नॉल्ड जॉन्सन ताचे थावन उपजाल्लें तें मागणें जावन आसा.
कितें तें मागणें? पातकाचो काळोख आनी बेविस्वासपणाची रात. देवाच्या शब्दा मुखार आनी प्रेरक आत्म्याच्या उजवाडा मुखार नपय जाय आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचें काळी समेस्तांती तें आसा जाय, समेस्तांती तांणी रास करी जाय. कितलें अपुरबायेचें मागणें. पातकाचो काळोख देवसारान आमच्या जिवितांत हाडचें कितें जावन आसा? पातकाचो काळोख. आनी तो कितें हाडटा? नास्तीकपणाची ती रात. आधुनीक काळार मोगाच्यान आमी तेंच आमी पळयता ही काळी मोडां सगळ्या मनशा कुळाचेर आतां मांडून आसात. पातकाचो काळोख आनी नास्तीकपणाचो अंधकार. हो नपय जायचें जाल्यार कितें गरज? देवाचें उतर आनी प्रेरक आत्म्याचो अभिशेक. देवाचें उतर सकणां प्रगट जाय आनी प्रेरक आत्म्यान सगळ्यांनी अभिषिक्त जाल्ल्या वेळार कितें जाता? जेजूचें भोव पवित्र काळीज आम्हा समेस्तांच्या काळजांत वस्ती करता. हे मागणें घेवन जोसेफ फर्नांडीस चायनाक वता आनी चायनांत शांतोंग म्हणल्या त्या प्रांत्यान खळमीच नासतना वावरता. लगभग 30 वर्सां 1870 आनी 9 इसव्यांत तो चायना गेलो तर 1908 इसव्या पर्यंत थंयसर वावुरलो आनी जानेवारीच्या 20 आनी 8 तारीखेर थंयसर तो मरण पावता. थंयसर तो वेता आसतना केवळ 150 आनी 6 जाण क्रिस्तांव आसले. ताच्या खळमींतल्यातल्या वावरा वरवीं तो मरण पावता आसतना लगभग 2 लाख थंयसर क्रिस्तांव आसले. गेल्लो असो तो कितें करता? दोतोरनीचें बूक बरोवन कॅटेकिस्ट म्हणजे थंयसर मिरण्या म्हणल्या बरी हळड्या हळड्यांनी वचून सुवार्ता प्रगट करूंक. आनी तोच गेलो आनी थंयसर वेता आसतना सबार पटीन थंयसर लुटकारांनी ताका लुटलें. आनी थंयसर मंदारीन म्हणलें गांवचे ते कोडती आसले त्या कोडतीच्या मुखेल्यांनी ताका धਰਨ जैलान म्हणल्या बरी घाल बंदेन घाल ताका मारलें. ताचो हात पिंटायलो, कश्टिलें ताका. सबार पटी वेता आसतना तो खणयेन सयत पडला. एका व्हडल्या गुंड बांयन पडटा आसतना एका रुखाक उमकळोन तो वाचलो. थंयसर पोंदा उदक आसलें आनी ताचे वस्तू सगळे ताणें होगडायले आनी पूण ताचो मागण्याचो बूक मात्र ताच्या लोबाच्या त्या हाता भितर तो शिरकल्ल्यान तो ताका मेळ्ळो. ताका लॅरिंगायटीस जालें, उस्मोडीचे समस्या जाले. अकरेच्या घडये त्या गांवांत आतां कोविड-19 आयिल्ल्या बरी टायफस म्हणलो, ताप म्हणलो तो खर गायलें. पूण तो भियेलो ना. तांच्या मदें सेवा करून थंयसर तांच्या मदें आपली जिणी करसून तो मेलो. ताचे थंय मोगाच्यान सुवार्ता प्रगट जाली. ताचे थंय त्या चायनाच्या लोकांनी पातकाच्या काळोखांतय आनी बेविस्वासपणाच्या अंधकारांतय देवाच्या शब्दाचो उजवाड आनी प्रेरक आत्म्याचो अभिशेक तांणी अनुभव केलो. आनी देवाचें उतर म्हणटा हांव तुमच्या मदें प्रवादी उपजयतलो. जो कोण देवाचें उतर वाचतात आनी आयकतात आमी मोगाच्यान एक प्रवादी जाता आमच्या जिवितांत. आमी नासांवच्या बदलाक ससनाचें जिवीत आमी जोड घेता. देखून आमच्या जिवितांत आमी ससनीक जिवीत जोडिचें जाल्यार देवाच्या शब्दांतय आमी वर्ते आशिर्वादान जोडून घेवचो जाल्यार मोगाच्यान थोडे संगती आमी नियाळ करूंक फावो. पयली संगत जावन आसा आमच्या भावार्थी जिवितांत आमकां आसा जंय थिरासाण. आमच्या जिवितांत देवसार कसो येता की म्हळ्यार आमकां आयतारा मिसा वचून सोडटा. आयतारा मिसा वेळार मात्र आमी बरीं मनशां. मिसांतावन भायर आयिल्लींच आमी दुसरींच मनशां. आयतारा आमी भगेवन मनशां. सोमारांतावन शनवारा पर्यंत आमी खोटी मनशां. आमच्या जिवितांत थिरासाण ना. उबाराय आनी तकसाय. थोडे वटेन बरे मनशां, थोडे वटेन पाड मनशां. आमच्या जिवितांत थिरासाण नातल्या वेळार देवसार आमकां संपूर्ण तरान ताच्या मुठी काल हाडटा. आमी इगर जिवेता पाद्र्यापाचो सर्मा आयकता. भायर गेल्लेंच पाद्र्यापा विशयांत खबरो करता. देखून इसाया प्रवादीच्या बुकांत 20 आनी 8 वसरांत 22व्या वडीर देवाचें उतर म्हणटा देवाची परजा निंदे वरवीं खबरो केल्ल्या वरवीं चड आनी चड बंदेडे काल येतात. आयजाया चॅप्टर 28 वर्स 22. देखून अनेक निंदा करी नाकात आनी मुखार निंदा करी नाकात. मोगाच्यान खबरो करी नाकात. थोडी जाणां मिसाव येतात. भायर येता आसतना उलोवणें कोणाचें? पाद्रापा विशयांत खबरो, शिश्टां विशयांत खबरो, त्या वाड्याच्या गुरकारा विशयांत खबरो, उपाध्यक्षा विशयांत खबरो, त्या बायल मनशा विशयांत खबरो, ह्या चेडवा विशयांत खबरो. मिसा गेल्या हांव खुमगार घेतला आमी. पूण आमचे थंय निंदा जेन्ना पर्यंत आमचे थंय निंदा आसा हेरां विशयांत वायट चिन्नां आसात आमकां बरी भलायकी लाभना. देवसार आमकां मुठी भितर दवरता. हांवें थोड्या जाणां पळयलां बारी बरो पाद्र्या, बारी बरी सिस्टर, बारी मागणी करता, जिवी समर्पण दिलां. पूण केदाळे खोडी काडच्यो, हेरांची बातकां उलोवची. कितें ना? शांती ना, समाधान ना. कोण तसो तेर्स करताय सकाळीं दनपारां संजेर मागणी करताय, उपास करताय, प्राचीत करताय. आतां खरेंच म्हाजे दीस आसना. जर तर हेरांची निंदा करताय, हेरांची पातकां उलयताय, देवाचें उतर कितें म्हणटा मुंदरसी? करशात तर तुमचे बांद अर्नतले. तुमचे बांद अर्नतले. कोणें बांदचें तुमकां?
देंवसरान तुमकां तें बांदचें ताच्या सांकळींत, ताच्या जाळांनी, ताच्या वोंदोण्यांनी, ताच्या वडण्यांनी, ताच्या त्या पिडे शिडेनी ते तुका अर्नातले. कित्याक आख्या देशांतल्यान आसा खातीर सर्वेस्परान दरबाराच्या सर्वेस्परान दिल्ल्या त्या आदेशा विशीं हांवें आयकलां. देवान दिल्लो आदेश जर तर तुमी निंदा उलयतात, खबरो करतात, हेरांची बातकां उलयतात, जर देंवसराच्या सैतानाच्या बंदडेकाल येतात. दुसरी विशय जावन आसा आमी बऱ्या भलायकेचे जिवीत तिरासणेन जियेसे. सगळ्यांक आमकां बरी भलायकी जायचे म्हण आसा बेगिनी, पिडा गूण जायचे म्हण आसा, तकली बडबड वर्साचे, गोमटी दुखोस आसय, बुजांची दुखोस आसय, आंग दुखोस आसय, पूण कितें तयार नात, बऱ्या भलायकेची जिणये साल जियोंक तयार नात. सकाळीं वेळार उठासय तें तयार नात, वेळार न्हिदों वचसय तें तयार नात, खाता आसतना मीठ सांबाळीचें, मेळिल्लें खावचें न्ही, कोणें दिलें म्हणून पियोवचें न्ही, धर्मा मेळ्ळें म्हणून आयस्क्रीम चड खावचें न्ही, धर्मा मेळ्ळें म्हणून दुकरा मास या माटान मेळ्ळें बरें बिरयानी मेळ्ळी म्हणून खावचेंत न्ही. बरी भलायकी जायचय तर हर एकांत आमी मीत सांबाळी जाय. देंवसार सैतान आमकां असल्या बंदडेकाल हाडटा की आमकां मीत ना, आमकां व्यायाम करूंक वेळ ना, आमकां कितें करी जाय तें करूंक वेळ ना, थोडे फावटी न्हिदोनूच आसचें, आळसाय करनासची. हे लेझी मॅन्स लायफ इज द वर्क प्लेस ऑफ द डेवल. आयुश्याच्या जिवितांत देंवसार येवन काम करता खंय. देखून म्हाका आमच्या जिवितांत बऱ्या भलायकेची जिणये साल तांतू आसा जाय आमकां शिरासाण चलचें आसल्यार सदांय व्यायाम करचें, सदांय चला जाय, खंय हेपटी न्ही, खाताना जेवता आसतना जागृत करी जाय, व्यायाम करी जाय. आनी तिसरें जावन आसा सैतानाच्या बंदडेतावन पयस राव जाय. थोडे फावटी मोगाचें न्हू आमी देवाची सुवार्ता आयकनाशें, ती समजोन घेनाशें कितें करता, देंवसारच सैतानच कितें करता, आमकां कुरडें करता. कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र 4 वर्स 4 वळ 2 Corinthians chapter 4 verse 4. देंवसाराचें काम कितें पळया, आज समजोन घे जाय तुमकां, आज हें सत उगडापें जाय जाय. कोरिंथकारां बरयलें दुसरें पत्र 4 वर्स 4 वळ. सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय नये म्हूण, सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय नये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपती, ह्या संवसाराच्या अधिपतीन थोड्यांक न्हीद अशें केलां, एकल्या दोगां न्हीद आयल्या पळय, इल्लें तशें निशेन पळय पळय, एकल्या दोगां थंयच जम आयल्या, न्हीद आयल्या, आनी थोड्यांची मत खंय गी आसा, आज सांजेर घरा गेल्या उपरांत कितें करी जाय गी म्हणून, आतां परवां कितें करी जाय, आतां भुरग्यांची एग्जाम येताना कितें करी जाय, कितें कितें चिंतना राटावळी पळय. देखून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन सुवार्थेचो उजवाड तुमी पळय नये म्हणून तांच्यो अविश्वासी मती, अविश्वासी पयल्यान सांगला हांवें तुमकां, पातकाचो काळोख आनी अविश्वासपणाचो अंधकार, तांचे अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात पळया, कुरडे केल्यात. आनी भितर सरता, इगर्जी वेतात, मिसाव येतात, घरा गेल्या उपरांत हाणे बारा पावशान उलयतात, हातांत कितें बरें लावणी विचारतात, तें तुजें जाता म्हणटात, तें माट केला हांगा मंत्र केला म्हणटात, आनी कोणी पिड्यान पडलो उलयता ताका खंय माट केला म्हणून मंत्र केला म्हणून तुमच्या इतल्या उलयतात, आनी तसल्यांचो आदारी मागतात. दुसरें जावन आसा आमच्या जिवितांत बऱ्या भलायकेची जिणयेची साल आमी जियेसय. तिसरें जावन आसा देंवसाराक केदींच आमच्या जिवितांत इडें दिवन वचो आनी पिडेस ती जिणयेची साल आमची करून घेवची न्ही. हांवें बऱ्या भलायकेन जियेसय, हांवें देंवसाराचे जैत वरी जाय, हांवें केदाळे संतोशान जियेसय, हांवें केदाळे बरीं कामां करून जियेसय, म्हज्या कुटुंबाक एक आशिर्वाद जायचो, म्हज्या सांगात कोण आसा तांकां सगळ्यांक कुमक करून हांवें जियेसय. जुवांच्या पयल्या पत्रांत 4 वर्सांत 4 वडील देवाचें उतर कितें म्हणटा, 1 John chapter 4 verse 4. पूण भुरग्यांनो तुमी देवाच्या घराण्याची, मोगाचें आमी देवाच्या घराण्याची, त्या कपाटी प्रवादीचेर जैत वेल्ली, त्या कपाटी प्रवादीचेर देंवसाराचेर सैतानाचेर ताच्या सर वोंदोवण्याचेर वडण्याचेर आमी जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवें आसा तो आत्मो संवसारा सवें आसल्या आत्म्याप्रास चड बळादीक, म्हजें तें आनी तुजें तें आसा तो आत्मो संवसारी आत्म्याप्रास चड बळादीक, म्हणजे समिया जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्यान आमी एकवटान आसा जाय, पवित्र आत्म्यान आमी भरोन आसा जाय, आनी अशें बरी भलायकेची जिणी आमी जिये जाय. देखून रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 8व्या वर्सांत 11व्या वडीर, तितलेंच न्ही, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार, समिया जेजूक मोगाच्यान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला सर्वेस्पर देवाचो आत्मो तुजे थंय म्हजे थंय तो आसा वय जाल्यार, जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलो देव त्याच आत्मे उदेशी तुमच्या विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. आनी तस्सो सर्वेस्पर देव मोगाच्यान त्याच आमचे थंय आसल्या
आत्म्या उदेशी त्या आत्म्या मारिफात म्हाका आनी तुका नव्या जिवान भरतलो. चड आनी चड आमची पिडा शिडा गुण जातली, चड आनी चड कश्ट संकश्ट आमचे हळ जातले. आमच्या जिवितांत बरें काम करूं, बरो दीस पडतो ग्रास सोडूंक आमकां जाणवाय बुदवंतकाय उगडास सकत आमकां देव दितलो. भुरग्यांक शिकोवंक वेळार जाणवाय बुदवंतकाय उगडास सकत मेळटली. जे कोण शिकल्यांत तांकां बरें फुडार असो करूंक साध्य जातलें. देंवसरांतावन खोटेपणांतावन हर एका वंदवण्याचेर वडण्याचेर जैत व्हरूंक आमकां साध्य जातलें. आनी बरी जिणी जिवन हर एक आशिर्वाद हर एक बेसांव आमकां जण घेवंक साध्य जातलें. तर मोगाच्यान आमी दोळे धांपया. आमचे भितर देवान घाल्लो तो पवित्र आत्मो, त्याच आत्म्या उदेशी समया जेजूक सर्वेस्पर देवान पुनर्जिवंत उठयला. आनी त्याच आत्म्या उदेशी म्हजे थंय तुजे थंय नवी बरी भलायकी दिवंक आशेता. सर वायटाचेर खोटेपणाचेर वायट सवयांचेर जैत दिवंक तो आशेता. तर सर्गींच्या बापा आमा समेत तांचेर आशिर्वाद घाल. देंवसराचेर सैतानाचेर जैत व्हरूंक आमच्या जिवितांत बऱ्या भलायकेन जियोंक, तुजें उतर आयकोंक आनी तुज्या उतरांतय बरी जिणी जियोंक, एका प्रावादीची जिणी जियोंक. सांत जुजे फर्नाडा म्हणटा बरी आमच्या जिवितांत सुवार्ता परगट करूंक आनी सुवार्तेक साक्ष जावंक आमकां तूं कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उबी रावनो आमचो बाबा आमी उसारया. सतमंतान देवाक सर्वपुत्रा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यारी गर्भे संभवलो, आमकां मुरिदां जल्मलो, पौंस पिलातांनी सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गाक सोडलो, सर्वपुत्र देवाच्या उज्या बसला, थंय तांची जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांच्या बोगसाणे कुडीचें जिवन पोन ससनाचें जिवीत. आमेन. भेटता ही काणीक बापा वुंड्या वायनाची, भक्तीन समर्पिता ही काणिकी मागची. कानिका संगी भेटयता जिणी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची. स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची, मोगा सोर उपकार जावन तुका भेटोवची. सर्गींच्या देण्यानी भरजिणी आमची, कृपा दी जियेवच्या जिनी मोगाची. देनी साबार दिल्या आमकां मोगाळा बापा, अर्गा आमी भेटयता भक्तीन आज तुका. आशिर्वादा घाल तूं आमचे हर एका दिसा, जिणी सुफळ नंदन कर मागता ये बापा. म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या न्याक्य पयसाच्या आदावाद सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमी तुजीं साकरां तुजे वेदीचेर इंदानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी चडवण आमकां लाभय. या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून, तुमचे सवे आसून, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सवकाळी आनी सवथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्यादांत जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सुसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र
Povidalbaramso servis por tu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय सर्वे स्फोराचे नावी येतात ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ तसो घट पर घटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोडणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावस हल्डान आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या एजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तुमकां खुद कर. ह्या दिसांनी कोविड-19 आनी इतर पिडे वरवीं सरलेल्या समेस्तांचो आमी उडास करया. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवंत जुझेतीचो निश्कळवंत पती भगवंत धर्मदूत सांत जोसेफ फर्नांडमेट्स सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन येसुडीचे मारतीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार.
दया कुण्य जिबितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान रेखतल्यांक आमकां तुजे उदका कोळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आखंडांतले वाटय. कित्या राजवटी पदव्यान महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता. ह्या शिळयेच्या जिवनाक आपयलें आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुझ्या जेवणाक संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारा राव सदांच आमच्या काळजा. जिविताचे खाण तूं आत्म्याचे भोजन तूं आत्मो आमचो भरताय दैवीक जिवन. तुझे खाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां. तुझे खाण सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या पिडारा राव सदांच आमच्या काळजा. सस्नीक देवीक सप्तो संवसारांत आयलो लोतो मनशा कुळाक खरो जीव दिलोलो. तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवण्याच्या ह्या जिवनांत तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदां स्थिर उरो आनी वाडत वसूं. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपल्या आशिर्वादां घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. खंय घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गांव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां गांव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. भावार तुजो दंडतारा सोम्या तुका हांव भोव मारता. तुका म्हज्या देवाक वळखता. दिंबेर पडून मान करता. खंय घडी म्हज्या जिविताची